10th एडिशन ऑफ द फिल्म फेस्टिवल सगळे उलयता सगळ्या जाणांनी वक्त्यांनी सायन्स फिल्म फेस्टिवल कशा पद्धतीचे आनी कशें जातले 4 दिसांक हे तुमच्या मुखार दवरले. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता. फाटलीं 10 वर्सां श्री लेट मनोहर पर्रीकर आनी लेट जयंतराव सहस्त्रबुद्धे हांच्या विजनरी संकल्पनेंतल्यान गोंयांत सायन्स फिल्म फेस्टिवल सुरू जालें आनी तें सायन्स फिल्म फेस्टिवल कंटिन्युअसली न चुकता गेलीं 10 वर्सां आमी सेलेब्रेट करता, आमी पळयता आनी दर वर्सा सायन्स फिल्म फेस्टिवलान नवीन नवीन गजाली ॲड जायत आसा, नवीन नवीन भुरगे ॲड जायत आसा. आनी ह्या वर्साक तर सांखळी रवींद्र भवन आनी मडगांव रवींद्र भवन ह्या दोनूय हातूंतल्यान भुरग्यांक पळोवपाची संद आमी उपलब्ध करून दिल्या. आमचे डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हे सगळे कंबायनली आनी डायरेक्टर ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट हे विज्ञान परिशदेच्या बरोबर आसल्या उपरांत चडांत चड गोंयांतल्या भुरग्यांनी हाचो अनुभव घेवचो, सायन्स फिल्म फेस्टिवल पळोवचें, सायन्स फिल्म फेस्टिवलान इंटरॅक्शन जावचें हें इंटेन्शन सरकारान सदांच दवरलां. आनी म्हाका दिसता ह्या वर्साचे खास करून द बर्थ सेंटनरी ऑफ भारतरत्न डॉक्टर एम स्वामीनाथन जे विजनरी सायंटिस्ट ग्रीन रेव्होल्युशन ज्यांच्यांनी भारतांत हाडलें तांचे लेक्चर सिरीज हांगासर आयोजीत करून खरोखरूच गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांक सायंटिफीक टेम्परामेंट जागोवपाचें काम आमच्या ह्या सायन्स फिल्म फेस्टिवलांतल्यान जातलें. एक म्हटल्यार यंग आनी क्युरियस मायंड हांव पळयता की मोरपिल्लांतल्यान आयिल्ले आमचे ल्हानशे चली मोरिंगाचेर ते एक्सप्लेनेशन दिता. दॅट इट सेल्फ सेज म्हणजे आमी म्हणटा की एखाद्या भुरग्याक एनकरेज करपा खातीर आनी लोकांच्या मदीं उलोवपाची जर उर्बा खंयच्यान आयली आसत जाल्यार ती ह्या पद्दतीच्या सायन्स फिल्म फेस्टिवलांतल्यान आयली, अदरवायज इट इज पॉसिबल नाशिल्लें. म्हणून तर म्हणजे भायर लायिल्लें एक्झिबिशन हें एक्झिबिशन सायन्साचें एक्झिबिशन आसत आसा, बट इट इज द लिडरशीप इन सायन्स दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आमी म्हणटा की लिडरशीप सगळ्या क्षेत्रांत गरज आसा, तीच लिडरशीप डेव्हलप करपाचें काम आमचें सायन्स फिल्म फेस्टिवल सातत्यात करीत आयलां. हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता विज्ञान परिशद आनी आमचे टोटल एंटायर टीम जे कंटिन्युअसली 10 वर्सां हे लीड करता, 10 वर्सां कंटिन्युअसली सायन्स फिल्म फेस्टिवल घडोवन हाडटा. ह्या वर्सा तांच्यांनी केल्लें एक्झिबिशन खरोखरूच म्हणजे खूब एकदम गोंयांतलें टोटल सायंटिफीक टेम्परामेंट कितें आसा हो तेंच्यांनी एक्झिबीट करपाचो प्रयत्न केला. त्या खातीर हांव तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. आमी बरेचशे फावटी म्हणटा की गोंयांत आमकां बऱ्याच जाणांक हांव परत परत म्हाज्या भाशणांतल्यान सांगता आनी स्पेशली फॉर द सायन्स टीचर गोंयांत एट प्रेझेंट इट इज नॉट ओन्ली द सायन्स स्टुडंट्स मिन्स इट इज नॉट ओन्ली इंजिनियरींग एंड मेडिकल सायन्स ह्यो दोनूच फॅकल्टी न्ही, तर गोंयांत आशिल्ली IIT आसतली, गोंयांत आशिल्ली NIT आसतली, गोंयांत आशिल्लें नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स आसतलें, गोंयांत आशिल्लो नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट, गोंयांत आशिल्लें आयुश इन्स्टिट्यूट, गोंयांत आशिल्लें पोलार इन्स्टिट्यूट, हे सगळ्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी ह्या सारकिल्ली सगळी इन्स्टिट्यूट ही जी आसा ही सायंटिफीक नॉलेज गोंयांतली कितलेशीच वाडयता. म्हणून मोस्ट ऑफ द टायम सगळ्या टिचर्सांनी आपल्या सगळ्या भुरग्यांक ह्या सगळ्या इन्स्टिट्यूटांनी विजीट करपाची गरज आसा. म्हणून तर हांव म्हणटा की पिकनीक बिचार न्ही, पिकनीक ह्या इन्स्टिट्यूशनांनी जावनी, इन्स्टिट्यूशनांनी जावप गरजेचें आसा. अजून बऱ्याच जाणांनी आमचे मिरामार आशिल्ल्या सायन्स टिचरांनी की कदाचित आमचे सायन्स सेंटर जे आसा मिरामार हे सायन्स सेंटर थोड्या जाणांनी पळोवंक ना, ते येवन पळोवपाची गरज आसा. वॉट एक्झॅक्टली आवर सायन्स सेंटर इज डुईंग वीच इज लोकेटेड एट अ मिरामार ते पळोवपाची गरज आसा. पोलार इन्स्टिट्यूटचो भायर स्टॉल लायला, हांव पर्सनली पोलार इन्स्टिट्यूटान वचून आयला. कितलेशेच सायन्स टीचर अजून पोलार इन्स्टिट्यूटान केन्नाच वचूंक नाशिल्ले. एक्सपिडिशनाचेर वचपाचें तर वेगळीच गजाल आसा. ताजेर तांचे म्हाका दिसता ताका लागून ही बरी ऑपॉर्च्युनिटी, बरी संद आमच्या भुरग्यां खातीर आसा. गोंय सारकिल्ल्या स्मॉल स्टेटीत जितकें बरें आमी काम करता तें एक्झिबीट करून ते भुरग्यांच्या मदीं जर आमी रुतयले, तांचे तकलेंत घातलें जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणांत भुरगे ह्या सायंटिफीक टेम्परामेंटा कडेन वचपा खातीर सातत्यात त्यांचो चडांत चड आवड जी आसा ही क्रिएट जातली. हांव बरेचशे फावटी आजुनूय सांगता म्हणजे आमचे कडल्यान वेगवेगळे प्रयोग सातत्यात आमी करता. म्हणजे स्टेम लॅब जो आमी इंट्रोड्यूस केलो, कोडिंग आनी रोबोटीक जे आमी इंट्रोड्यूस केले फ्रॉम द 6th स्टँडर्ड आनी ऑनवर्ड्स, आज पळयता की कितलेशेच भुरगे कोडिंग आनी रोबोटिकांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमचे भुरगे दे हॅव टॉप 10 कंट्री म्हटल्यार जाता. 100 भुरगे देशांतले जर सिलेक्ट जाता आनी भितरले 22 भुरगे गोंयचे जर आसात, इट इज अ प्राऊड मुवमेंट फॉर द गोवन्स दॅट 22 स्टुडंट्स इज आवर्स इन कंट्री. ह्या कंट्रींतले 22 भुरगे आमचे आसा, हे आमच्या खातीर व्हड गजाल आसा.
म्हणून अजूनही बी म्हणजे गोंयांत फाटल्या 10 वर्सांत खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही हे केलं. आनीकूय ती थोडोसो नॉट ओन्ली सायन्स टीचर बट रेस्ट ऑल टीचर इफ दे टेक्स द इंटरेस्ट इन दीस फील्ड जाल्यार आनीकूय खूप मोठं सायंटिफीक इनोव्हेशन्स आनी टेक्नॉलॉजी आमी सगळ्यांच्या पर्यंत व्हरपाक शकतले.